आता पळया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। फातोर्डा मडगांवचे डॉन बॉस्को कॉलेजीचो क्षितीज 2017 हो प्रोजेक्ट एक्सपो जालो। एक्सपोच्या उक्तावणाक गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू प्रोफेसर वरुण साहनी आशिल्लो। One small step, but it is a giant leap in the lives and career of the students of our college. I'm going to talk to you because there are so many young students present here about the vision that we have and the vision that has animated this entire project, Technology Vision 2035. And to sum it up, our vision for 2035 is technology in the service of India, ensuring security, enhancing prosperity, strengthening identity. And we believe that technology can be deployed to the service of India and to the service of all Indians. मडगांवचे होली स्पिरिट चर्चीत ग्रँड पेरंट डे मनयलो। भुरग्यांच्यो सांस्कृतिक कार्यावळी जाल्यो। शपाय शपाय कमी मान दिता फुलास पूजा कारगा दिता गुडास पूजा घरात शपाय शपाय दा जाल्या एक किते उणे पोण भोगूंक जाय कितें उणे घरात जाला एक शपाय शपाय आसा जाल्यार तो कुड्डो जाय तो बेरो जाय फुसको जाय ताची उतरां झाडवायची ताच्यो कोंद्यो झाडवायची ताचो बोवाळ देवाक आपयता ते भशेन तो बोवाळ ताचो मोग ताचे भशेन मोग ना शेपाय शेपायच्या मोगा इतलो वालोराचो मोग ना। नॅशनल एनजीओ सक्षमाची गोंय शाखा राज्यांतल्या अपंगुळां खातीर तात्काळ बेगोबेग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिवंक म्हूण खासा कॅम्प घेवपाची आसा। हो जो कार्यक्रम जावपाचो आसा 29 तारीख शेनवारा सांजे आसा 5 वरां रवींद्र भवन ह्या हॉलांत। आनी ह्या कार्यक्रमाक गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहरजी अधिकारी येवपाचे आसा। हो कार्यक्रम जो आसा तो सक्षम ही गोवा सक्षम म्हणजे भारत बेस जी सक्षम संस्था आसा ताची गोवा शाखा हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा। आनी ह्या कार्यक्रमात मुख्य म्हणजे कांबा नांवाचो जो प्रोजेक्ट ही संस्था सुरू करता ताचें इनॉग्रल फंक्शन हे 29 तारखेक सांजे 5 वरांचेर मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते जावपाचें आसा। Institutions are working on Jaipur food. थोडी कोण व्हीलचेअर असे वेगवेगळे जे आसात तांकां सगळ्यांक हो डेटा आमी अवेलेबल करतले सो दॅट ऑल डिसेबिलिटी इज टेकन केअर ऑफ। सक्षम एकटेच करपाक जावचें ना सगळे म्हणून वी आर अवेअर ऑफ दॅट। सो वन्स दीस डेटा कम्स हाजे मुखार उरता ते तांकां डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिवपाचें काम। सो हे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिवपाक आमी तालुका वायज विथ द हेल्प ऑफ द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स तालुका वायज आमी कॅम्प्स घेतले। आणि हे कॅम्प्सां अशे पळोवया आमी विल प्लॅन ऑन दॅट पूण अशें आमची हें आसा की द पर्सन वील कम इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग ही वील गो विथ द डिसेबिलिटी कार्ड। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। लोकांचो वाडटो प्रतिसाद पळोवन सुवर्णा हळर्णकारान पणजेंत लेडीज स्पेशल गार्मेंट्स आवरण नेक्स हे आपले दुसरे दुकान वुडलँडा कुशीक सुरू केलां। ह्या दुकानाचे उक्तावण डेप्युटी मेयर लता पारेखान केले। ह्या वेळार नगरसेवक शेखर डेगवेकरय आशिल्लो। आवरण हे बायलांचे तयार कुर्ती, साडी आणि चली भुरग्यांचे कपड्याचे दुकान आम्ही 5 सप्टेंबर 2014 दिसा सुरू केले।
दर म्हयन्याक नवो स्टॉक, फ्री ऑल्टरेशन, सिंगल पीस पर सायज ही आमची तर स्पेशालिटी. आम्ही साडी ब्लाउज, चुडीदार, लेहंगा बऱ्यापैकी शिवून दितात. श्री महालक्ष्मीच्या कृपेन आणि आमच्या समेस्त ग्राहकांच्या प्रतिसादान आम्ही आमचे हे नवें दुकान आवरण एनेक्स शॉप नंबर 8 सेडमार अपार्टमेंट वुडलँडाचे सायडीक पणजे सुरू केला. आम्ही कॅज्युअल कुर्तीज, फॉर्मल कुर्तीज सगळे दवरता. तितून सगळे तरेचे नवे नवे फॅशन्स येता. सो आमी एवरी मंथ अपडेट करता स्टॉक. आमी चवथी खातीर नवे वरायटीज हाडल्या. कशे डबल टॉपान येयल्या आनी फ्रंट ओपनान येयल्या, प्लाझोचेर येयल्या, स्कर्टीर येयल्या. ते सगळे वरायटीज दवरता. द गोवन दिसाळ्यान आयोजित केल्ल्या ऑल गोवा फुटसाल सर्तीच्या बी ग्रुपांतल्या मॅचीत HDFC पंगडान स्ट्रायकर्साचेर 3-2 गोलान जैत मेळयलें. ए ग्रुपांतल्यान VCD आनी सेंट अँथनी पंगड सेमी फायनलींत पावली. डॉन बॉस्को ऑडिटरी इंडोर्स हॉलांत ही सर्त सुरू आसा. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.